नमस्कार. आज गुढीपाडवा. हिंदू पंचांगाप्रमाणे आज नव्या वर्षाची सुरुवात जाता. देशभरातले कोकणी आणि मराठी लोक चैत्र महिन्याच्या पहिल्या दिसाक गुढीपाडवा व्हडा उमेदीन मनयतात. आजच्या दिसाक गुढी आणि पाडवो या दोन उतरां हे नाव मेळ्ळा. गुढी म्हळ्यार हिंदू पुराणाप्रमाण ब्रह्मदेवाचो ध्वज वा प्रतीक आणि पाडवो म्हळ्यार म्हयन्याचो पयलो दीस. ब्रह्मदेवान गुढीपाडव्याच्या दिसा संवसाराची निर्मिती केली आणि दीस, सप्तक, म्हयने आणि वर्सां सुरू केली अशें हिंदू पुराणकथांनी सांगलां. आयच्या दिसाक संवसार पाडवो अशें म्हणटात. गुढी हे वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचें प्रतीक अशें मानतात. बांबूची उंच बडी, रेशमी साडी, कडुलिंब आनी आंब्याचो ताळो, फुलांची माळ आनी ताचेर खंयचेय मंगल चिन्ह आशिल्लो रुप्याचो वा पितेचो कलश घालून गुढी उबारतात. हिंदू नवें वर्स विक्रम संवताचेर आदारिल्लें आसून वट्ट 60 संवत्सरांचो उल्लेख शास्त्रांत मेळटा. विक्रम संवत हे सम्राट विक्रमादित्य हांणी तयार केल्लें पंचांग. हातूंत चंद्र आनी सुर्याचेर आदारीत कालगणनेचो उपेग करतात. सम्राट विक्रमादित्य हांणी शकांचेर जैत मेळयल्या उपरांत ह्या पंचांगाची सुरवात केल्ली. त्या वेळार चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक नवो विक्रम संवत्सर म्हळ्यार वर्स सुरू जातालें. आयज पाडव्या सावन विक्रम संवत्सर 2081 सुरू जाता आनी ह्या नव्या वर्साक संवत्सराक क्रोधिनाम संवत्सर अशें वळखतले. हो 60 संवत्सरां मदलो 38वो संवत्सर. गुढीपाडवो हो 3.5 मुहूर्तांतलो एक. ह्या दिसा नवी खरेदी करपाची परंपरा आसा. गुढीपाडव्या दिसा भांगर, गाडी वा घर विकतें घेवप, हेर खंयच्यो वस्तू विकत घेवप वा गुंतवणूक करप हे शुभ मानतात. देखून ही भांगारी सण सादपाक आनी गिरायकांक आकर्शीत करपाक बाजारांत वेगवेगळ्यो ऑफरी आसतात. ह्या नव्या वर्साच्या सणाक देशांत वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या नांवान मनयतात. सिंधी समाजा कडल्यान चेतीचंद, महाराष्ट्रांत गुढीपाडवो, कर्नाटकांत आनी आंध्र प्रदेशांत युगादी, तेलंगणांतली उगदी, काश्मीरांत नवरेह संवत्सर पाडवा आनी मणिपुरांत सजिबू नवमा पन्मा म्हूण हो नव्या वर्साचो सण साजरो करतात. तुमकां सगळ्याक आमच्या माय गोवा नेटवर्का वतीन गुढीपाडव्याची परबी. हे नवें वर्स तुमकां उदरगतीचें आनी भरभराटीचें वचूं अशें देवा कडेन मागणें. देव बरें करूं.